नमस्कार. असेंब्ली टॉक गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन चलता आनी दर दिसा एक नवे स्कॅम उक्ताडा येत आसा. आमी पळयनात कला अकादमी संदर्भात चर्चे जाले, त्याचे संदर्भात स्कॅम जाला, ताची चवकशी करात. हाजे आरोप सतत 2 दीस जालो. ताजे नंतर कसिनोक जवळ जवळ 250 कोटी रुपया फाटले 5 वर्सां येणावळ येवपाची आसा. सरकार दर वर्सा नवे कर लायत आसा, पण अशे तरेची वसुली करना हो सरकारचो खात्रीचो महसूल. ताजे नंतर एअरपोर्टाकय जवळ जवळ एअरपोर्टाची सगळी येणावळ सुरू जावपाक आशिल्ली, एअरपोर्टाकय कितलेशे कोटी रुपया जवळ जवळ सरकारान माफ केल्ले आसात. हे स्कॅम गाजता आसतनाच आज ब्रॉडबँड हे एक नवे स्कॅम ऑपोजिशनान मुखार हाडला, ताजेर चर्चा जाल्ली आसा. म्हजे बरोबर आसा नीरज नायक आनी विधानसभा संकुलान आसा आमचो न्यूज एडिटर विश्वनाथ नेने. आमी सगळ्यान पयलीं विश्वनाथा कडेन या. विश्वनाथ, आमकां आयचे दिसाच्यो ज्यो कांय म्हत्वाच्यो घडणुको जाल्यात विधानसभेन ताजी तुजे कडल्यान नियाळ जाय. सर, आयच्या दिसाच्यो म्हणजे आमी स्टार्ट करूया क्वेश्चन अवरा पासून. क्वेश्चन अवरान आज जो महत्वाचे प्रश्न आशिल्ले तितून भितर एक हिंटरलँड टुरिझमाच्या बाबतींत सरकार कितें धोरण आपणायता किंवा सरकाराचो हिंटरलँड टुरिझमा खातीर कितें रोड मॅप आसा अशे तरेचो प्रश्न हो दिवचलचे अपक्ष आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्टी आनी पर्यटन मंत्र्यान केल्लो. तांणी बिचोलेच्या संदर्भात विचारिल्लो, पण मागीर ताका व्यापक स्वरूप आयलें की हिंटरलँड टुरिझम म्हणजे गोंयान टोटल कितले टुरिस्ट येतात आणि तेतूंतले हिंटरलँड टुरिझमाचो ऑप्शन कितले घेतात किंवा हिंटरलँड टुरिझमाचो कितले जाण आस्वाद घेतात आणि बाकीचे मागीर बीच आहा ते थंय कितले वयतात अशे तरेची आंकडेवारीची विचारणा चंद्रकांत शेट्टी हांणी केली. बट ताचेर रोहन खंवटे हे आंकडेवारी तशी दिवपाक आमी शकना, कारण तो तांचो प्रायवसीचो मुद्दो अशें तांणी सांगलें की गोंयान एकदां पर्यटक आयले काय मागीर ते हिंटरलँडान वता काय आनी बीच लायनीक वता खंय ताचो तेची फुडलें बायफर्केशन जे आहा ते आमचे कडेन उपलब्ध ना अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. आनी मागीर हिंटरलँड टुरिझमाच्या बाबतींत तांणी सांगलें की सत्तरी, पेडणे, दिवचल, काणकोण, सांगे आनी सावर्डे हे जे म्हाल आसात ह्या म्हालांनी पर्यटन खातें हे हिंटरलँडा खातीर चालना दिवपा खातीर प्रयत्नशील आसा अशा तरेचो दावो आनी म्हायती जी आसा ती रोहन खंवटे हांणी दिली. तो पयलो प्रश्न हिंटरलँडाचो जालो. मागीर दुसरो म्हत्वाचो प्रश्न जो गाजलो तो म्हणजे GBBNाचो, गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क जो आसा ताचो. आतां हे GBBN जे आसा ते सर्वीस प्रोवायडर जे आसा ते सर्वीस प्रोवायडर आहात आनी UTL जे आसा तेंच्या वरवीं ते हे दितात कितें इंटरनेट सेवा म्हणजे केबलिंग जे असता तेजे काम ते करतात. आणि हे जे आसा ते 2019च्यान ही सगळी GBBNची प्रक्रिया जी आहा ती सुरू जाल्ली आहा. म्हणजे पयलीं मनोहर पर्रीकरा टायमार मागीर प्रमोद सावंत कंटिन्यू जाले आनी मागीर आतां परत कंटिन्यू जाले प्रमोद सावंत. आतां हे GBBN जे एक आयज ह्या विशयाचेर खूब चर्चा जाली. हाचे कारण म्हणजे विजयान थेट आरोप केलो की GBBN ही जी सर्वीस प्रोवायडर आसात तांकां सरकार फायनान्स डिपार्टमेंटाचे कन्करन्स म्हणजे फायनान्स डिपार्टमेंटान हो सांगला की ही जी सेवा जी आहा किंवा तेंच्या मार्फत सेवा मेळटा ती आतां आउटडेटेड जाल्ली आहा आनी आतां खूब आधुनीक अशी माध्यमां तितून जोडलेली आसा अशें फायनान्स डिपार्टमेंटान सांगून सुद्दां CMान तो ओव्हर रूल करून GBBN कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा तो कंटिन्यू केलो. 4 टर्म तो कॉन्ट्रॅक्ट तांकां कंटिन्यू केले अशा तरेचो आरोप विजयान केलो आनी सांगले की हे 180 कोटी परस मायज कोटींचे एक तरेचे स्कॅम असो तरेचो आरोप हो विजयान केलो. ताच्या उपरांत रोहनान सांगले की हो स्कॅम न्हू आमी GBBNच्या मार्फत सुद्दां सरकाराच्या तिजोरेन जवळ जवळ 12 कोटी जे आहा ते येयल्ले आसात. सो एका स्कॅम अशें म्हणपाक शकना. आनी ह्या सगळ्या विशया वयल्यान बरीच खडाजंगी सर आमकां आयज विधानसभे भितर पळोवपाक मेळ्ळी. रोहन आनी विजय हांचे मदीं ही खडाजंगी पळोवपाक मेळ्ळी. मुख्यमंत्री जो आसा तो चड कांय ताणें भाश्य करूं ना, तो ओग्गी बसून आशिल्लो आनी तो हें सगळें नाट्य जें आहा तें पळयतालो. पूण दोगांय मदीं पयलींचें राजकारण मागीर रोहनाक कसो काडून उडयलो मागीर परत घेतलो ताणें मागीर ते कंटिन्यू केलें आनी तो जेन्ना ऑपोजिशनान आसलो तेन्ना रोहन खंवटे कसो ह्या GBBNचेर उलयतालो आनी आतां तेची भुमिका कशी बदलल्या अशा तरेचो प्रश्न जो आसा तो ह्या वेळार विजयान केलो आनी तेचेर मातशी खडाजंगी जाली. मागीर सर नीट एग्जाम जी आसा त्या नीट एग्जामीचो विशय जो आसा तो विधानसभेन आयज आयलो 0 वरां भितर आनी अशी सरकारान विचारणा केल्ली की आतां गोंयान जे MBBS सीट ती भरपाचे आसा तेचेर तेजो कितें परिणाम जातलो काय कितें किंवा तांकां सफर हे आमचे गोंयचे भुरगे जे आसा गोवा GMC भितर जे कोर्टान वयता तांकां कितें सफर जातलो. तर मुख्यमंत्र्यान सांगलें की गोंयच्या भुरग्यांक हेचो कांय तांकां कांय त्रास जावचो ना, ते कांय सफर जावचे ना अशा तरेचे म्हायती विधानसभेच्या पटलाचेर आयज मुख्यमंत्र्यान केली. हे आयज म्हत्वाचे विशय आशिल्ले सकाळच्या म्हायत्या उपरांत. आनी मागीर आमी जर पळयत जाल्यार कॉलिंग एटेन्शनां येयली. मेन कॉलिंग एटेन्शन आसलें तें म्हणजे गोंयान भितर मोठ्या प्रमाणात लायटीचो आपालिपा जो आसा तो चालू आसा.
गांवगिऱ्या वाठारांनी लायटी सामक्यो लायटी 3-3, 4-4 दीस येना, मागीर ते सत्तरी जावं, काणकोण जावं, सांगे जावं. सो ह्या विशयाचेर सत्ताधारी आमदारांनीच आयज वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हाका सांगले की बाबा तुझे जे वर्कर तुझे जे काम करपी आसा तांकां मातशे ग्रावंडार धाड आनी हे जे अशे तरेन इतलो जो हे जाता आपालिपा लायटीचो तेचेर कितें तरी उपाय काय, कारण लोक सफर जाता. ताजे उपरांत सुदिनान सांगलें की आमी अंडरलायन केबलिंग आहा तो प्रोसेस मोठ्या प्रमाणात गोंयांत सुरू केला, पयलेच फावट असो सुरू केल्लो आहा, तेका लागून खुबशे कडेन प्रॉब्लेम जाता, एक एकदां पडटा, ह्यो सगळ्यो ज्यो आसा त्यो म्हायती दिली. आनी मागीर सर डिमांड्स आशिल्ले आयज ते सुभाष शिरोडकराचे म्हणजे म्हादय WRD ह्या विशयांचेर जे आसा ते डिमांड्स अजून सुरू आसा, अजून रिप्लाय दिल्लो ना. आमी तुजे कडेन येतले ह्या विशयाचेर, मात तूं राव, आमी थोडे चर्चा करतात, कारण बाकीचे पळय जे विशय आयिल्ले आसात ते तातूंत भितर ब्रॉडबँड, हिंटरलँड टुरिजम हे विशय चर्चेक घेतात. ताजे नंतर आमी तुजे कडेन येतले, तेन्ना डिमांड्सा वयले जे कितें मुद्दे आहात ते तूं आमकां विशद करून सांग. तुजो आवडीचो विशय ब्रॉडबँड. एक्झॅक्टली, हो खरें म्हणजे बरें जालें, फायनली असेंब्ली भितर आयलो आनी ताचेर डिस्कशन जालें. कारण जाता कितें, खास करून आमी पळयलां इतले वर्सां की IT जे सब्जेक्ट आसा ताका MLA युजली हात लावपाक वचना, आनी ते थोड्यांक समजना आनी ते त्या विशयाचेर कांयच जायना. सो हाजे खातीर हें फावता. IT भितर इतली घोटाळे आसा एक्चुली पळोवपाक गेल्यार, बट तातूंत भितर हो 1 GB म्हणून सगळ्यांत व्हडलो एक्चुली हें फाटली कितलीशींच वर्सां, फाटली 10-12 वर्सां एक्चुअली हो धाडलो 2009 स्टार्ट केल्लो, 10 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट. आनी मदीं एक मदीं क्लॉज हाडलें, ते पयलीं ते बूट बिजनेस आशिल्लो BOOT, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रान्सफर. मदीं कोण तरी हें केलें आनी ते बू केलें, BOO, बिल्ड ओन आनी ऑपरेट. इट वॉज अ मेजर डिसिजन आनी मेजर ट्रान्सफर. म्हळ्यार कितें, आतां ते आमी इतले पयशे ताचेर घातले, शेकड्यांनी कोटी घातले, पूण हें ब्रॉडबँड आतां नेटवर्क जें पळय तयार जालां तें तो कंपनी ओन करता. सो आमी हे सांग उलयताले आमी वेगवेगळे जावंय, सरकारी जावंय. सो हो UTL म्हणजे एक प्रकार आसा, तो एक सरकारी जावं, एक कसिनो जालो, एअरपोर्ट जालो, ताजे नंतर तिसरो आतां UTL म्हणटा तो एक जावंय आसा. फाटली 10-12 वर्सां हो इतलो पयसो तांकां गव्हर्मेंटान पे केल्या. आनी सगळ्यांत वर्स्ट म्हणजे 10 वर्सांनी म्हणजे हो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपपाचो. फायनान्स डिपार्टमेंटान सांगलें की हो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करनाका, नवी कॉन्ट्रॅक्ट घेया. इवन कन्सल्टंटान सांगलें की हें करनाका. तरी आसतना फाटली 3 वर्सां कन्झिक्युटीव हो एवरी इयर कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जातालो. हांव ह्या प्रश्ना भितर एक थोडे स्पायस हाडपाक सोदता. विधानसभेन जे कितें जालें न्ही ताचेर विजय सरदेसाय हेचे पळय सपोर्टर आहात पार्टींतले, ताणें व्हिडिओ करून धाडला, तो आमी मात प्ले करया. आमचो PCR डिपार्टमेंटा कडेन हांव मागतां की तांणी हो व्हिडिओ 1 मिनटा भितर प्ले करून दाखोवचो आमकां. ही लूट, ही सरकाराची लूट, ही कॉमन मनशाची लूट. प्रश्न सादो विचारलो ना, तुवें भरतनाट्य अबंडन केलें. टेबलाचेर कितें आसता, जे खावपाचें आसता पळय ते टेबलाचेर आसता. GMRचे टेबल नोट आयिल्ली, कझिनोची टेबल नोट आयिल्ली, आतां टेबल नोट आयल्या. म्हजो क्वेश्चन स्पीकर सर सादो आहा. फायनान्स डिपार्टमेंटान 2022 ऑब्जर्वेशन केला की हे तुमी करता ते चूक, एक्झॉर्बिटंट रेट, सबस्टँडर्ड मटेरियल, प्रायस वॉटर हावस कुपरान सांगला. हांव मागता स्पीकर सर ज्युडिशियल प्रोब हाजेर, कित्याक हे 182 कोटी चॅक कर. पयलीं स्पीकर सर GMRक 207 कोटी, ऑनशोर कझिनो 349 करोड, आतां 182. 3 दिसांनी 738 करोडाची स्कॅमां भायर सरिल्ली आहा. तुझ्या आनी काडटा भायर. हे आतां पयलीं 182 सांगता तुजें. हांव मागता हावस कमिटी हातूंत इन्व्हेस्टिगेट करपाक बेस्ड ऑन फायनान्स डिपार्टमेंट. ना जाल्यार आय विल एस्केलेट दिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. This is the 4th time the contract has been extended. 22.8 crores for this proposal. Because has to be again. Speaker sir, finance department. Sir, finance and speaker sir. Initial inquiry जावपाक जाय. हे स्कॅमूच, 100% स्कॅम. जे कितें आमी उलयताले की स्कॅम फाटल्यान स्कॅम येतात, सो एक आरोपाचें एक स्पायस म्हणून आमी एड केला, आनी तातूंत भितर कायला. सो पूण तो बरो मुद्दो मांडलो आनी अभ्यास करून आयिल्लो विजय, आनी ताणें सारको असो घेरलो हाका रोहनाक. सो बेजिकली आतां हें जालें, आमी पयलीं एक्सटेंशन 4 एक्सटेंशन दिलीं, आनी मागीर आतां फाटले वर्स 2023 सोमतें 4 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केलो. आनी ताका 182 crores ताका दिता 4 वर्सां खातीर. मजें म्हणजे कितें आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो एक प्रोजेक्ट आसा भारत नेट म्हणून.
Okay. तो सेंट्रल गव्हर्मेंट फ्री दिवपाक तयार आसा सगळें. गोवा गव्हर्मेंटाक कसलोच खर्च येवपाचो ना. तो प्रोजेक्ट हे घेवपाक सोदना, वेगवेगळी कारणां दिवन ते डिले करता आनी हाका प्रायवेटाक हें आतां एक्सटेंशन दियेत आसा. सो हें सामकें सिरियस गोश्ट. 3 फावटी एवरी डे ते आमी ज्युडिशियल एन्क्वायरी मागता, ते हावस कमिटी मागता, हाजेर कांयच जायना. अशें दिसता प्रत्येक आतां जालें डिस्कशन जालें सोंपलें तें आतां. म्हाका दिसता गव्हर्मेंट कशें तरी हें असेंब्ली सोंपल्यार पुरो अशें जालें आसतलें. एक सोंपलें म्हणटकीर सगळें केंसां मेकळें. सो हाजेर कितें तरी जावपाक जाय, गव्हर्मेंटान कान्सल करपाक जाय. एक्झॅक्टली. काल आमी म्हणलें तशें कला एकदम सिरियस इश्यूज हे जाल्यात, ताजेर सरकारान एक्सप्लेन करपाक ताजेर कमिटी. फक्त आर्टिस्ट न्ही, आर्टिस्ट फक्त थंयची सोय कशी आसती करता. पूण फाटल्या आतां 4 वर्सां जे पळय कितें कला अकादमी बंद पडल्या ती अजुनूय सारकी सुरू जावना. प्रोग्राम जाले म्हणटा मंत्री, पूण ते सारके करनात. कसिनो संदर्भांतली पळय जी येणावळ आहा ताजें खरेंच तें चल्लां काय कितें, कारण ती एक समांतर अर्थवेवस्था ते चलयतात. हें सामकें. आनी लोक मोठ्या प्रमाणाचेर पयसो हांगा ब्लॅक मनी व्हायट करपा खातीर येता. एअरपोर्टा संदर्भांत एअरपोर्ट थंय येदे व्हडलें चलता. आतां कार्गो सुरू जाला तरी तांचे कडेन खंय दिवपाक पयशे नात. कळ्ळें तुका. एका अर्थान थोडे उद्योग कारण दिता कितें, कोवीड काळान आमची परिस्थिती. बाकी लोकांनी पळोवंक तांचा आसा पळय हांचो लोकांचो पळय ना. कोविडान बारीक बारीक लोक काबार जाले, तांकां पयशे अनावन्स केल्ले कितें तरी 5,000 कितें तरी तांकां मेळ्ळे, कोणाकय पळोवंक ना. एक्झॅक्टली. सो बारीक लोकांचो पळोवंक ना हांकां, मोठ्या मोठ्या लोकांचो पळोवंक आसा. तर आतां ब्रॉडबँड नांवाचें एक नवीन एक व्हडलो न्ही, आमी स्कॅम म्हणपाची गरज ना. ऑपोजिशनाचें काम स्कॅम. आमचें काम ताजे संदर्भांत जर सिरियस आरोप जाला सरकारान इन्क्वायरी करपाक जाय. सरकारान कारण निमाणें पळय आमी सदांच कितें मानतात की एसेंब्लीन भितर भायर येवपाक येतात ते. एसेंब्लीन जे पळय कितें कोण उलयतात ताजी सारकी एसेंब्ली कमिटी शहानिशा जावपाक जाय. कारण एकदां प्रश्न आयले, पयले वयर चर्चा केली, लोकांनी ते पळयले, हो एंटरटेनमेंटाचो इश्यू जावपाक जायना. आनी तो सिरियस इश्यू. आनी इंटरनेट नेट हें आतां सद्या ताच्या फाटल्यान येदो व्हडलो सामको हें आशिल्लो विचार की प्रत्येक घरान इंटरनेट ब्रॉडबँड पावोवप. आनी तो सवाय पावपाचो आशिल्लो. कांयच जालें ना. घरान पावलेंच ना. इंटरनेट केन्नाच पावलें ना. ते फक्त गव्हर्मेंट ऑफिसां पडते, स्कुलां पडते मर्यादीत उरलें. पूण थंय तरी बरें चलता गव्हर्मेंट ऑफिसां आनी स्कुलांनी. कंपनी कितल्योश्योच कंपनी आसा, डावन टायम आसा, कितलोसोच आसा. ताजे सगळे हे तांचे पळय जे अपराध आहा पळय सगळे ते जशे भांगचे जाता तशे सगळ्यांक तांचे अपराध पटान घालप जाता. आनी तांकां जाता तितलो सपोर्ट कर. कारण कितें आसा फायनली तेंच न्ही कितें तरी आसा न्ही तांचे भितर कनेक्शन. एक्झॅक्टली. म्हणून तांकां सगळें फ्री हँड दिलो आसा. आनी तांकांच परत रिन्युअल जाता. खरें म्हणजे आतां जर ते पक्को जो नेटवर्क आसा, जो बॅकबोन आसा, तो गव्हर्मेंटाचो कांय ना आतां. तांणी आतां ओनरशीप तांची जाली आतां. एक्झॅक्टली. खरें म्हणजे तो पयलींचो कॉन्ट्रॅक्ट पळय ओन एंड ट्रान्सफर तो क्लॉजूच काडून उडयल्ल्यान ती आतां काडलो आनी कंप्लीट येदे व्हडलें लुकसाण केलें गव्हर्मेंटाची. हाजेर खरें म्हणजे एन्क्वायरी जावपाक जाय. पूण कांय ना. खंयची सरकाराचें लुकसाण करप म्हणजे कोणाक पडूनच गेलें. इन्क्लुडींग आज एक बातमी आयली ती अशी की एक नवें आतां बील येवपाचें आसा. तातूंत मायनिंगा संदर्भांतलो कितें सेस आसा तो सरकार कमी करपाक आसा. सो दीस इज समथींग अनदर ब्लंडर. मायनिंग जर कंपन्यो छप्पर फाडके प्रॉफिट करतात. फाटल्या कांय वर्सांत तांणी स्कॅम केला. इम्पॉर्टंट देशांतल्या कमिट्यांनी ज्युडिशियरीन तांचे स्कॅम दाखोवन दिला. ताजे नंतर सरकारान जे पळय कितें चार्टर्ड अकावंटंट्स नेमिल्ले तांणीय बी कांय 1000 कोटीचे तांचे म्हणलां ते पयशे वसूल जायनात. म्हणजे तांणी प्रचंड क्लाउड अल्वारीस गोवा फाउंडेशन म्हणलां प्रचंड कॅरिबियन आयलँडाचेर तांणी सगळे पयशे डायवर्ट केला. तांचे हांगा हॉटेलां आहात पूण ती हॉटेलां सुद्दां खंय ताणें दुसऱ्या नांवार केल्या. तांकां तुवें धरले जाल्यार ते म्हणटाले आमचे कडेन पयशान बॉल्सान पयशे कांय ना, जेवपाक पयशे ना. अशी तरेची परिस्थिती मायलो इतली बिकट परिस्थिती करून उडयल्या. एक्झॅक्टली. ना आनी वयल्यान पयर सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या की हें आसा तांकां टॅक्स लावपाक मेळटा म्हणून. आमी म्हणटाले कितें गव्हर्मेंट आनी टॅक्स लायता काय एक्झॅक्टली वयल्यान तांचो करता. एक्झॅक्टली. हे करता सुप्रीम कोर्ट म्हणटा. तूं म्हणटा सामकें खरें. सुप्रीम कोर्ट म्हणटा तांची पळय जी रॉयल्टी आसा ही रॉयल्टी म्हळ्यार टॅक्स न्हय. ती रॉयल्टी तुमी कितें नॅचरल जे पळय रिसोर्सीस काडटात ताजो तो एक भार म्हणून तुवें पयशे दिवप. दुसऱ्या अर्दान टॅक्स लावपाची एक मांडणी ताणें सरकाराक रेडी करून दिल्या. बाबा तुमी टॅक्स लायात. म्हणजे लक्षांत धरात एका अर्दान गोंयकाराचो टॅक्स ना जावपाची परिस्थिती आज दाखोवन दिला. 1200 कोटी रुपया अक्षरशः तुमी तांकां खिरापतीशे वाटल्यात. आनी दुसऱ्या अर्दान तुमी लोकांचे टॅक्स लायतात. अरे गोवा शूड बी टॅक्स फ्री. इतले तरेचे नॅचरल रिसोर्सीस आमचे कडेन आहा, इतले तरेची येणावळ आमचे कडेन आहा. टुरिजम, कसिनो, मायन्स हे आमकां इतलो जनरेट करता पयसो. तो पयसो आमकां मेळना.
तो पयसो खरो सिस्टमान येत ना तो. सिस्टमान येवपाक सिस्टम जाय. भायर वता. ताजे भायर एक्सायज आनी बाकीच्या भानगडींनी इतलो तरेचो ब्लॅक मनी आनी एक समांतर अर्थवेवस्था चालू जाल्ले तेंय बी आतां ह्या अधिवेशनान मुखार आयल्या. दीस इज अ बिग आर्थिक घोटाळो. हेच पळय 3-4 दिसांनी बारीक बारीक आता ही जस्ट अ टीप ऑफ द आयसबर्ग. Exactly. इतले स्कॅम आसा आनी जर बारीक Exactly. जर हाजेर जर आमी वेबसायटीचेर आनी आन्सर केल्या पळय न्ही Exactly. शेकड्यांनी क्वेश्चन आसा हे जर भितर वचून जर थोडे डीक केलें जाल्यार बरोबर. कितलीशींच हे भंडार सो जातले. आमी ऑपोजिशनाक खरें म्हळ्यार एक तोखणाय करपाक जाय की ते जरी 7 जण असले तरी तांणी कांय बरे प्रश्न उपस्थित केले, ताणें अभ्यास करून आयला, तांणी चर्चेन भितर सरकाराक कोंडीन घालपाचो प्रयत्न केला आनी कांय प्रमाणात सरकार कोंडीन सापडला, Expose पूण केला. एक्सपोज केला. पूण ते सरकार आतां फुडें वतलो काय कितें? सरकाराक फुडें वचपाक ऑपोजिशन भाग पडटलो काय कितें? कारण विजयान आज म्हणलें न्ही नाल्यार आमी कोर्टान वतले. ताणें हें 2दा सांगितलें. दुसरे वेळार ताणें सांगलां आमी कोर्टान वतले. ताणें कोर्टान म्हाका दिसता सरकार जर कांय करना वचचेच पडटलें जाल्यार तांकां कोर्टान वचचें पडटलें अशें दिसता. हां जो असो जो एप्रोच जर पळयत न्ही जाल्यार म्हाका दिसना की सरकाराक कितें हें करपाचें आसा व्हडलें हातूंत भितर. तांकां फक्त टायम काडपाचो आसा आनी कशें तरी अधिवेशन सोंपतकीर परत बॅक टू हें जावपाचें आसा. एक्झॅक्टली. दुसरो इशू आमी चर्चेक घेवया तो हिंटरलँड टुरिजम. कितें जालां? सबंद कॉन्सन्ट्रेशन समुद्र किनाऱ्याचेर दर्यावेळेचेर जालां. ताका लागून जाता कितें की दर्यावेळो पयलींच संवेदनशील इको सेन्सिटीव एरियाज म्हणून त्यो एरिया मार्क केल्यात. थंय जर 1 कोटी, कारण हो पर्यटन मंत्र्यांनीच दिल्लो आंकडो, 1 कोटी टुरिस्ट जर समजा दर्यावेळेर येता ताका लागून थंयच सगळी शेक्स, Retaining थंयच capacities आपल्या सगळीं हॉटेलां, थंयच मोठ्या प्रमाणाचेर आतां वेगळ्यो वेगळ्यो सुविधा तयार जाल्यात. ताका लागून जी पळय ती बीच कॅपेसिटी म्हणून जी पळय आसता ती केन्नाच आमी उपल्या. ती डेंजर. आज एनवायरमेंटा खातीर डेंजर, लोकां खातीर डेंजर. वायनाड जे केरळान जे पळय कितें घडलां तो इको सेन्सिटीव पश्चिम घाटाचो तो एरिया, माधव गाडगिलान जो पळय रिपोर्ट दिलो थंय तो पूर्णता सेन्सिटीव एरिया म्हणला. 1950 सावन 88 मेरेन थंय सामको कुचकुचीत झाडां आशिल्लीं. एक सामको येदो व्हडलो पूर्ण तो जैव संवेदनशील एरिया आशिल्लो. फाटल्या थंय कॉफीच्यो बागो तयार केल्यो, मोठ्या प्रमाणाचेर कापलें, बागायती तयार केली मसाल्या खातीर. सो सगळीं झाडां मारल्यात. झाडां मारतकीर जो पळय उदकाचो पळय लोट येता, 2 दिसान पयल्या दिसा 255 मिलीमीटर पावस पडलो, तिसऱ्या दिसा 300 मिलीमीटर पावस पडलो. हो पावस त्या दोंगराचेर रावूंक शकना. जो पळय सदांचो पळय लोट व्हांवन येवपाचो पळय मार्ग आशिल्लो न्ही तो मार्ग बदललो. जेन्ना पळय चड पावस पडटा तेन्ना तो पळय ते वाटो मेट तशी नवो वाट सोदतात. न्हंयो सुद्दां खंय मार्ग बदलतात. तसो तो मार्ग बदललो आनी तो गांवांत आयलो. पूर्ण गांवचे गांव 3 ते 4 सबंद गांवचे गांव गेले, रस्ते गेले, थंयचे पळय जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर तें गेले. आतां भंय आसा म्हणटात आनीक जर आज फाल्यां पावस पडलो न्ही थंय रेड अलर्ट आसा आज, थंय जर पावस पडलो जाल्यार पूर्णतः हांणी ती मदत पावपाक शकपाना. जी पळय मिलिटरी थंय वचपाक ती पावपाक शकपाना. सो खूब देंको हो धोको गोंया खातीर, हो धोको गोंया खातीर. काय म्हणलां माधव गाडगिलान म्हणलां गोवा, कर्नाटका आनी केरला ह्या पश्चिम क्षेत्रांतल्या दुर्दैवान जालें कितें की माधव गाडगिलान जो पळय इको सेन्सिटीव पश्चिम घाटा संदर्भांतलो अहवाल दिलो ताका 6 राज्यांनी ऑपोज केले. 6 राज्यांनी ऑपोज केले त्या बरोबर गव्हर्मेंटान ताबडतोब एक कस्तुरी रंगन अहवाल नेमलो. कस्तुरी रंगन हांणी तो खूप पातळ केलो, पूण तो डायवर्ट केलो तोय सगळो इम्प्लिमेंट जावं ना. 4 कितें तरी ताचेर अधिसूचना केंद्र सरकारान काडल्यात, पूण ताकाय बी राज्य सरकारची मान्यताय तांचे मान्यते बगर ती इम्प्लिमेंट जायना. तर तशें पडलां. तो लक्षात धरात प्रायोरिटीज ना सद्या. एका अर्थान आमचे सबंद हे पळय जे दोंगर आहात, सबंद दोंगर जे पळय महाराष्ट्र गोंयच्यान केरळ मेरेन पावल्यात पश्चिम घाट ते धोक्यान. दुसऱ्या अर्दान आमच्यो दर्यावेळो धोक्यान. तूं जाणा मरे जेन्ना क्लायमेट चेंज जाता तेन्ना एक फाटले 5 वर्सां जे कितें बदल जाल्यात, अरबी समुद्र तापता, अरबी समुद्र तापले त्या बरोबर उटंगराचो पावस येता. हें सगळें आतां मातशें आमी ही चर्चा थांबोवन अमित पाटकर विधानसभेन गेल्लो. तो आमदार ना तरी तो मदून मदून पळोवपाक वता आपले आमदार कशें काम करतात ते. अमित बाब आयकूं येता? राजू बाब नमस्कार. हय नमस्कार तुका. तूं सतत विधानसभेन येता, सो तूं कित्याक येता? तुका फुडलो आमदार जावपाक जाय आमी जाणा, पूण सतत तूं लक्ष दवरता विधानसभेचेर. हाचें कारण कितें? पयरच्या पत्रकार परिशदेंत आमी सांगिल्लें की हें गौड बंगाल सरकार, आनी म्हाका दिसता आज दनपारां जो इन्सिडेंट घडलो
तातूंतल्यान क्लियर जाता की हें गॉड बंगाल सरकार. कित्याक फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की सनबर्न च्या नांवाचेर कसो हावजान बोवाळ जालो आनी थंय चेअरमॅन ऑफ आयडीसीन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगलें की आमी प्रपोजलां जी आयल्या ती रिजेक्ट केली. हें तो उलयलो. पूण आज जेन्ना आमी दनपारां थंय आयडीसीच्या फ्लॅटोर गेले, जो जागो एक्सिडेंटान पास केल्लो, थंय वचून पळयता खूब मायंड अधिकारी अलॉंग विथ आयडीसी ऑफिशियल, इट वॉज व्हेरी शॉकिंग. हे थंय वचून सर्वे करता आनी आमकां आमी लिटरली अलॉंग विथ कितें म्हणटात रेसिडेंट पदाधिकारी आमी वचून रेड हँडेड तांकां धरले. आणि ही कॉन्स्पिरसी ऑफ ह्या सरकाराची फाटल्या दारांतल्यान बॅकडोर एंट्रीन कशें लोकांक परमिशनां दिवप हें म्हाका दिसता आज जनते मुखार आयलां. सो टुडे आमचें डेलिगेशन घेवन वी हॅड कम टू मीट अवर विरोधी पक्ष फुडारी आनी ताणें सांगलां की फाल्यां ताचेर तो कॉलिंग अटेन्शन घालतलो आनी ताचेर ही इज गोइंग टू आस्क द गव्हर्मेंट आनी मुख्यमंत्र्याक कित्याक पयलें म्हणटा तें होम डिपार्टमेंटाचें क्लियरन्स जाय पडटा. सो हें सरकार गोड बंगाल जे करता आनी बॅकडोर एंट्री पळय गोंयकारांक फटोवपाचो जो प्रयत्न चल्ला तो म्हाका दिसता ताचें उत्तर आमकां हें विधानसभेन मेळपाक जाय. समज जर तर तें योग्य पद्दतीची जर मेळना जाल्यार म्हाका दिसता थंयच्या स्थानीक लोकांक घेवन आमकां रस्त्यार धरचें. अमित बाब, एक प्रश्न असो आसा की मदीं मदीं लोक म्हणटात की तुमचे कांय आमदार सरकाराक लागू आसात, ते वॅलीड प्रश्न उपस्थित करनात, प्रश्न उपस्थित केल्यारय तो प्रश्न धसाक लायनात. कितें जाता, बीजेपीची स्ट्रॅटेजी म्हणटा ती कितें की जेन्ना ते एक्सपोज जाता आनी जेन्ना तांचे सगळें पळय भायर सरपाचें आसता पळय तेन्ना लोकांक मिसगायड करप आनी लोकांच्या भितर एक फूट घालपाचो प्रयत्न करप हें गोंयांत न्ही देशभर चालू आसा. बरें, म्हाका एक सांग. ही अफवा ह्यो म्हाका दिसता बीजेपी स्प्रेड करता. बरें, म्हाका एक सांग. गेल्ल्या 2.5 आठवड्या भितर जर आमी पळयत जे मुद्दे आमी थंय घेतल्या ह्या सरकाराक डे वनाच्यान आमी बॅकफुटार घातिल्ले. बरें, म्हाका एक सांग. हिंदू आमदार काँग्रेस पक्षाचे ह्या सरकाराची सगळी कारस्थानां आनी सगळें करप्शन भायर काडिता. बरें, म्हाका एक सांग. म्हाका दिसता बीजेपी हेज टू स्टॉप स्प्रेडिंग सच रुमर्स. अमित पाटकर येता आतां सभाघरांत बसता, काँग्रेस एक्टीव जाल्या अशें आमच्यान म्हणूं येता. हां, जावपाक जाय न्ही सद्या, जावपाक जाय. एक्झॅक्टली. तांकां बुस्टूय मेळ्ळा सद्या सावथ गोवा मेळ्ळा आनी केंद्रांनी बी तांचे पळय जे सदस्य वाडले ताका लागून एक 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 वातावरण मातशें बरें आसा. मदीं सामकी ग्लुमीच परिस्थिती जाली सामकी, काँग्रेसीकांक कांय आतां होपूच ना अशी परिस्थिती जाल्ली, ती मातशें बदलना. सो आतां तांच्यांनी हातपांय मारचे पडटले. आतां जर वगैरे जाल्यार मागीर तांकां न्ही अभ्यास करून येवचें पडटलें, चड अभ्यास करून येवचें पडटलें, चड प्रश्न उपस्थित करचे पडटले. फक्त सभाघरांत न्ही, ताचे भायरूय बी उलोवचें पडटलें. हांवें तुका आमी उदल पर्यावरणाचेर उलयताले की गोंयांत भितर एका अर्दान वेस्टर्न घाट्स, दुसऱ्या अर्दान दर्यावेळ चड सेन्सिटीव कित्याक जालें तें सांगता. आतां एक नवें संशोधन जें तयार जालां, म्हणजे तें 10 वर्सां तयार जातालें, आतां तें सारकें निश्कर्शाचेर पावलां. अति तीव्र पावस कसो पडटा आनी तो थोडे दीस भितर पडटा, ताका लागून हाहाकार जाता. पयलीं तो 2 म्हयने पडटालो, तो आतां 15 दीस भितर पडटा. सो तो कसो पडटा कारण अरबी समुद्र तापता. अरबी समुद्रान तापतकीर ताजे पळय जे क्लाउड, पावसाळी क्लाउड तयार जाता ते एकदम पडटात. सो हो एक नवो प्रोसेस चलिता. अमित बाब. हय, राजू बाब सांगा. हय, हांवें तुका विचारिल्लें स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन म्हणून आसा, ताजेर तुमचो ऑपोजिशन लिडर एक मेंबर आसा. ते स्टेट कमिशनाचेर तटस्थ, निपक्षपाती, पक्षविरहीत असे मेंबर येवचे हाजे खातीर तुमी प्रयत्न करपाक जाय. तुमचो एक वांगडी थंय आसा. ह्या संदर्भात कांय विधानसभेन कांय दीस पयलीं एक कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली. तुमचो नेता जो थंय मेंबर आहा तो योग्य थंय भुमिका घेतलो अशी गवाय तुमी दिवंक शकतात? एज फार एज वॉट इन्फॉर्मेशन आय हॅव गॉट की त्या कमिटीचो जो मेंबर आसा ताणें ते 2-3 प्रश्न तांकां विचारले, ताची अजुनूय उतरां तांकां मेळिल्लीं ना. म्हाका दिसता हें सरकार म्हणटा तें क्रिटिकल करप्शन सरकार आनी ह्या अधिवेशनात रायट फ्रॉम डे वन जर आमी पळयत जाल्यार प्रत्येक डिपार्टमेंट, प्रत्येक सेक्टरान करप्शन आसा. हें आज गोंयच्या जनते मुखार आयिल्लें आसा आनी म्हाका दिसता खंयच्याच आमच्या त्या 3 आमदारां भितर एकट्यानूय बारीक सुद्दां म्हणजे खंयचोच विशय घेनासतना दवरलेलो ना. तुमी डिमांड्स पळयात, तुमी क्वेश्चन आवरान पळयात, जे ह्या सरकारान सामान्य गोंयकारांक काबार दिलो. अमित बाब, आमी आतांच एक चर्चा करता ती अशी की विधानसभेन कांय प्रश्न विरोधी सदस्यांनी नेटान मांडल्यात, झुजारीपणान मांडल्यात.
पूण सरकार तांकां योग्य जाप दिना, विशेषतः कला अकादमी संदर्भात, कसिनो संदर्भात, एअरपोर्टा कडल्यान पयशे वसूल करपा संदर्भात किंवा आज ब्रॉडबँड संदर्भात जे कितें आरोप जाले त्या संदर्भात हे प्रश्न कांय सदस्यांनी म्हळा की आमी न्यायालयान व्हरतले. पूण न्यायालया भायरय एक संस्था ती लोकांची, लोकां मुखार हे प्रश्न मांडपा खातीर एजिटेशन करप, यात्रा काडप, सतत मोर्चा मिरवणूक काडप, सतत कितें तरी संघर्श करप, अशे तरेचें पावल उबारपाक तुमचो पक्ष तयार आसा? न्ही, जशें हांवें तुमकां स्टार्टिंगान सांगलें की आयचो हो मुद्दो घेवया आमी, कित्याक जे गोंयान तुमी आतां उल्लेख केलो जे मुद्दे आज आसात, तो मोपा एअरपोर्टाचो तुमचो लिंक रोडाचो टोल आसतलो. आमी जे दिसा टोल तांणी डिक्लेअर केल्लो आमी चेतावणी दिल्ली की जर तर तो टोल इम्प्लिमेंट जालो जाल्यार आमी ते पयले आसतले रस्तो आडोवपाक. पूण ह्या सरकारान सगळेच गोड बंगाल करून सगळे काबार केल्ले आसा. आयचें उदाहरण जर आमी घेत विच इज ऑफ दॅट सनबर्न, जाल्यार सनबर्नाची म्हाका दिसता ही चेतावणी आमी ह्या सरकाराक दिल्ली आसा. आमी विरोधी पक्ष फुडाऱ्या कडेन मागला की कॉलिंग अटेन्शन घालून सरकाराचे हाजो स्टँड क्लियर करचो. जर तर सरकार आपलो स्टँड जर हाजेर क्लियर करना जाल्यार म्हाका दिसता रस्त्यार देऊन आमी लोकांचो आवाज जो आसा पळय तो एकठांय करून पुराय गोंयभर हे सनबर्न जे आमचे गोंयचे कल्चर काबार करता हे म्हाका दिसता आमी रस्त्यार देऊन आमकां हातान घेवचें पडटलें. थँक्यू अमित बाब, तूं मुद्दम वेळ काडून तूं आमचे कडेन उलयलो, थँक्यू. आमी उलयताले की इको सेन्सिटीव एरियाज प्रोटेक्ट करपा संदर्भात जेन्ना पश्चिम घाटा संदर्भातले अहवाल आयले, केंद्र सरकारान नोटिफिकेशन काडलें, तें इम्प्लिमेंट जायना. गोंयान टायगर रिजर्व इम्प्लिमेंट जायनात. गोंयांतली रानां खुबशे कडेन गोंयान अशी एरिया की रानां अधिकाऱ्यांकच वचपाक दिनात, इतली दादागिरी चल्ल्या. हें सगळें थांबोवपाची गरज आसा, कारण लोकांक निमाणे राजकीय नेतेच फूस दितात, राजकीय नेतेच तांकां मुखार काडटात. कारण लोकांच्यो गरजो बारीकश्यो, थोडी बागायती केल्ली आसता थोडी, पूण नेत्यांक रानाचेर इल्लो चडान चड तांकां आसता जाय दोळो आसता. आनी रानांक ज्या पद्दतीन गोंयान उजें लागता ताजी फाटलीं कारणां आमी सगळीं जाणात. सो हो एक भिरांताची घाट केरळाक जालें तें केन्नाय कर्नाटकान जावं शकता, केन्नाय गोंयांत जावं शकता. आनी अशे तरेचो आतां पावस पडत रावतलो फुडलीं 10 वर्सां. कशें बाबा हो पावस आमी हाडयतले? आज एक बातमी आयली ती पणजे वयर आशिल्लो आल्तिनो, तो दुसरे अर्दान मारुती देवूळ आहा थंयच्यान तो खूब भुसभुशीत जाला, थोडी पालसणां पडल्यात अशे तरेची चर्चा चालू आसा. सो हें सगळें धोक्याची घंटा केरळान वाजयल्या. गोंयच्या ट्युरिजम क्षेत्रांत, गोंयच्या इको सेन्सिटीव क्षेत्रांत, गोंयच्या एकूण पळय बीच संदर्भातले जे वेव्हार चालू आसा, वायनाड म्हणटा टुरिजम बेल्ट, टुरिजम मोठ्या प्रमाणाचेर हालीं टपार वाडिल्ली. एक्झॅक्टली. सो तशेंच उत्तराखंडात जाल्लें पळय. एक्झॅक्टली. काशीम तो वयल्यान तो पळय जोशीमठ पूर्ण कोसळून पडला. हे सगळें टुरिजमाचें आमी जेन्ना ओवर हें जाता तेन्ना. एक्झॅक्टली. सो आमी जर आतां जर शाणे जावपा ना जाल्यार मागीर आमी मूर्ख म्हणचे आमी कितें. आनी पळय केरळाक चड हानी कित्याक जाली? आज तो आंकडो आहा जवळ जवळ 200 लोक मेल्यात. केरळाक कित्याक हानी जाली? कारण केरळ मरे चड ल्हान राज्य आनी चड डेन्सिटी ऑफ द पॉप्युलेशन आनी डेन्सिटी ऑफ द हावजीस हे दोनी चड आशिल्ल्यान ते पालसणी पडले आनी ते सबंद ना जावन गोंयान तेच आहा. दर्या वेळेचेर आनी दोंगराचे कुशीक इतल्या मोठ्या प्रमाणाची लोकसंख्या रावता, कारण गोंयची सगळी लोकसंख्या वाडता पळय, अमर्याद वाड जाल्या आनी ताचेर कंट्रोल ना. परिणामी अशे तरेचो जर एखादो जर उत्पात, नैसर्गिक जर एखादो आघात जर घडत जाल्यार केदें व्हडलें संकट गोंयचेर येवंक शकता, हाजी तुलनाच करूं येना. आनी केन्ना तरी कोणाक पडून वचना, केन्ना तरी शाणे जावचें पडटलें. आजच शाणे जायात आनी अभ्यास करचो पडटलो. खंयचे खंयचे हॉटस्पॉट्स आसात, खंय अशें हें जावपाक शकता, हाजेर रिसर्च जावपाक जाय. म्हाका दिसता ह्याच शिटकावणेन आमी आयची ही कार्यावळ सोंपयल्या. आज आमी खूब ज्वलंत विशय घेतले. कशे तरेन टुरिजम चलता, कशे तरेन ज्यो पळय वेगवेगळ्यो पब्लीक सेवा दितात तांचो कशे तरेन गैरवापर चल्ला, लोकांच्या दृश्टिकोनांतल्यान अर्थवेवस्था तयार जायना, उद्योग ह्या अर्थवेवस्थेचे सगळ्यो नाडयो आपल्या हातान घेवन बसल्यात. परिणामी लोकांचेर टॅक्स वाडटा, लोकांक चडांत चड आर्थीक संकटान घालपाचो प्रयत्न जाता. जाल्यार कांय नेते आनी तांचे राजकीय पक्ष स्वता सुखान हें सगळें मोठ्या प्रमाणाचेर आपल्याक जाय तशे वेव्हार करीत आसात. गोंयच्या अर्थवेवस्था सुदारपाची, लोकांचो
तकले वयलो करांचें वजें कमी करपाचें इतले प्रयत्न जावं शकतात. सोंपे मार्ग सरकारा कडेन आसात ते मार्ग सरकार आपणायना. कित्याक आपणायना ताज्यो जापो आमकां सोदच्यो पडटल्यो. विधानसभेन विरोधी वांगड्यांनी कांय वॅलीड प्रश्न उपस्थित केल्यात, तांकां जापो मेळटा काय ना हें पळोवपाचें एक काम विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी राजकीय पक्षांनी करचें पडटलें. पळयत रावात गोमंतक TV.